हांव अशोक चोडणकर वास्कोच्यान कविता सादर करता। आयली दिवाळी। नरकासुराच्या काळ्या कर्तुबांनी सगळे प्रजेक हैराण करून सोडले। पिंडूक हाल उपात्रे सोसूंक लागले। दिसपट्टे एक एकलो भक्षक थारले। जीव मुठीत धरून बाबडे भिरांकूळ परिस्थितीत जिवीत सारूंक लागले। लोकांचे हाल नरकासूर खोशी। लोकांचे हाल नरकासूर खोशी। नष्टे उपद्रव वाढत गेले। त्रासाक नरकासुराच्या लोक कंटाळले। घराणे घेऊन श्री कृष्णा कडेन पावले। जीण जगप कठीण जाला हे धर्तरेर व्हडले आव्हान सुटपाक ताच्या तावडींतल्यान। परजेचे सांकडे आमकां वाचय, नाश करून सोडय राकेशाच्या त्रासांतल्यान। धांवून आयलो श्री कृष्ण, धांवून आयलो श्री कृष्ण परजेच्या मजतीक। व्हड झूज दिली, सोडले अस्त्र सुदर्शन चक्र। कातरून उडयली नरकासुराची घुमटी। धडाम करून पडलो नरकासूर जमनीर। नरकासूर सोंपलो, वायटाचो नाश जालो। खोश आनंदाचो सुगंध पसरलो धर्तरेर। खोशेन नाचूंक लागली सगळी प्रजा। खोशेन नाचूंक लागली सगळी प्रजा। खोशेचे दिवे पेटले सगळ्यांच्या घरात। सगळ्या गांवांत उजवाडाचो लकलकाट। काळ्या कर्तुमाचो जालो नायनाट। पडली पावला लक्ष्मीची घरांनी। पडली पावला लक्ष्मीची घरांनी। धन संपत भरली पेटुलांनी। गोड तिखट फराळ केले दादल्यांनी। तरातरेचे फोव शिजयले बायलांनी। पेटयल्यो पणट्यो संतोषाचे तेल घालून, पेटयल्यो पणट्यो संतोषाचे तेल घालून मनयली दिवाळी एकामेकांक वेंगोवन। आयली दिवाळी वर्सान वर्स येता। आयली दिवाळी वर्सान वर्स येता। नवी संद नवी नवी संद आमकां दिता। आमचे भितर दाटलेलो काळोख काडूंक मनीसपणाची तत्वां मुल्यां शिकूंक। अंतस्करणांत उच्च विचारांचे दिवे पेटोवया। मोगाचो हेच्चाराचो उजवाड सगळ्याक फाकुया। गोंयची अस्मिताय संस्कृताय आमी सांबाळुया। सर्व धर्म समभावाचो उजवाड पडजळावया। जादोसकायाच्या वातावरणात खूब नाचुया खेळुया। जादोसकायाच्या वातावरणात खूब खेळुया नाचुया। असलेच दिवे पेटून उमेदीची दिवाळी मनोवया। हेच गोंयकाराचे कर्तव्य म्हणुया। हेच गोंयकाराचे कर्तव्य म्हणुया। देव बरें करूं।